चय आमी इतरूच म्हणटा न्ही तो आमी आमगे मांडार स्लिपर केलो. आतां कांय कारणां लागून आमगेलें मन बंद पडलें, बंद उडयलें. पूण आमी मागीर तो तेजे बरोबर आमगेलें इतरूय सोंपलो. मागीर आमी कांय कर्नाटका देंवन कांय वर्स फाटीं रिवाय केलो. आनीक जी आमगे हात्यार आहलो ती आमी कमी करतो रिवाय केली. इतलें चलता आसतना आमगेले गांवची मांडाळ अशी आहा की ह्या हातरा समज इतूर जाल्ले इतूर जाता इतूर पयलीं आतां आमगे फेस्त जातालें. मागीर सगळीं गांवची काजी जाताली. मागीर मांडार तोंड मारप जावं, मांडार खेळप जावं, रैल रातचें खेळप जावं. मागीर आमी आयताराचेर पसून आमी हिसाबान खेळटा रातचे खेळटाले मांडार. मागीर समराक मांडार आख्खे रातभर मांडार रावप. मागीर मंगळाराक निमणे कार्निवाल दीस आमी सकाळचे आमच्या वाड्यार धुंव घालपाक वचप. मागीर सांजच्यो आमची दुसरी वाड्या वयले मांड पावोवपाक वचप. पूण काळांतरान कांय घटका लागून हें बंद पडलें आनी आमी तें रिवाय केलें. आतां आमी मंगळाराक गांवां भोंवपाक वचनाय पूण आयताराकूय जाय. पयलीं कार्निवाल दिसूच सकाळचे आमगे वाड्यार भोंवताय आनी मागीर सांजचे आमी सगळे वाडे जे आमचे लागीं वाडे आहाय त्या वाड्यांनी भेट करपाक वतात. आमचे धोल, ताशे, कांसाळ्यो, मादाळी, घुमट हें घेवन आमी लोकांक इत्रुजाची खुशालकाय वाटपाक वतात आनी हो आमच्या घरा कडच्यान आमी सुरवात करतात. इत्रूज हो पोर्तुगीज वाड. इत्रूज आमगेलो पोर्तुगीज वर्ड आसली. कार्निवाल म्हणटा पोर्तुगीज वर्ड. इत्रूज म्हणल्यार आमगेले इट्स मॉडिफायड हें शिगम्याचो मॉडिफायड हेतून टर्म कळ्ळें. इत्रूज आतां इत्रूज सी आतां आमी आज अशें म्हणटात की आमी सगळे लोकांक कसली दुयेंस जावपाक लागल्यान. इतल्याच खातीर की जें आमगेलें भलाक समज बरें उरतली जाल्यार इवन जो सावंड आहा ताची फार गरज आसा. आतां आमगेलें मादाळ न्हय, मादाळ्या आवाज आमगे हांगा केन्ना वचना, घुमट्या आवाज केन्ना वचना, कांसाळ्या आवाज केन्ना हांगा वचना, धोला आवाज केन्ना वचना, ताश्याचो आवाज वचना. आनी तेका लागून एकादी जो आवाज नाशिल्ल्या कारणान आमगेली घराची ती बिगडपाक लागल्या. आनी पयलीं आमगेलो बिजनेस पडनाशिल्ले. एक वरास पयस 2-4 एक समान पयस सामकें मोज मजेत सारप, सामकें नाचप गुड्ड्यांचेर, मादाळ्यांचेर, ताश्यांचेर, मागीर धोलांचेर. तेका लागून आमगेलें बरें उरतालें. आज कांय लोक नॅरो मायंडेड लोक हांकां खबर ना हें आनी हे लोक खंयच्या खंय क्रिटिसायज करतात, हें बरें उडयतात, बरोबर ना हें. आतां इत्रूज हो आंबावली गांवांक मनयतात तशें तुमकां सावथा अशें खंयच्याय भागांत चडसो हो जाता खबर आहा? जाय कडेन जाता. आमगेलो आवेडे धर, मागीर आमगे असोळडा धर, फातर्पा धर, मागीर आमगेले देखना सायड धर जाता. मागीर कांय प्रमाणान आमगे सामको व्हड प्रेम जातालो. कळ्ळें तुका? जाय कडेन जाता आनी हो चालू उरपाक जाय. तेजी कोणें इंटरफियर जावपाक जायना. ते वयल्यान प्रमोट करपाक व्हरपाक जाय. हें गरजेचें आमचे सिविलायजेशना खातीर. हो एकच दीस सेलिब्रेट करता काय कंटिन्यूअस 2-3 दीस आसता? कितें आमी जेन्ना हें करता तेन्ना आमी एक समर वचून मांडार चड मारप. मागीर पयलीं कार्निवाल बी सामकें जोरान खेळप मांडार. मदली कार्निवाल आख्खे रातभर मांडार रावप. निमण कार्निवाल आमी सामकें सगळ्यांक खुशालकाय वाटपाक सगळे गांवांक आख्खो वाडो भायर सरतालो. माळाबार 200-300 लोक आसताले. पळय कार्निवाल जो पळय आसा पयलींचो आनी आतांचो कार्निवाल हितून खूब तरेचे फरक जाल्लो आसा. पयलीं कार्निवाल म्हळ्यार कितें आमी इत्रूज म्हूण करताले, मांडार खेळटाले, तोणयाचे खेळ खेळटाले आनी 3 दीस म्हळ्यार आयतार, सोमार, मंगळार अशें आसताले आनी बुधवार हो निमाणेचो दीस आसतालो. तो जो पळय आमगे खेळ जाले इत्रुजाचे ते जाले उपरांत मंगळारा दिसाक आमी सगळे वाड्यान भोंवताले वाजत घेवन आनी सगळ्याचे गांवांनी सगळे वाड्यांनी भेट दिले उपरांत निमाणे सांजचे वेळार आमची वाड्या वयल्या मांडार पावताले आनी थिंगा आमी समाप्त करताले. आनी दुसरे दिसा मागीर बुधवारा आमचो गाराणें बी घालपाची मांड न्हिवपाचो पळय आसा न्हू ते त्या दिसा जाताले आनी ते सांजची दनपारची 12 पयलीं एक्चुली काबार करपाक जाय. म्हळ्यार लोकांले नवी काजारी बी जी पळय आसता तांची जी पळय खाणां जेवणां ती हाडून दिताले. कोण सान्नां हाडून दिताले, वडे म्हळ्यार नाल्ली अशें हाडून दिताले आनी ते सगळे लोकांक वाडटाले. जे मांडार गाराणी वगैरे घालताले. जण एकलो आपआपल्याली मागणी सांगताले म्हळ्यार आपल्याक बरें जावं म्हळ्यार फुडार बरो जावचो अशें ती मागताले. आनी जर कोणी चोरी बी केल्ली आसा जाल्यार त्या वेळार ती चोरयेची हें वयर काडटाले आनी त्या वेळार ती चोरी मागीर थंय
जरी मांडार सांगना जाल्यार पासून दुसऱ्या दिसा त्या घरा कडेन जे चोरून व्हेल्लें ते पावताले. अशे तरेन आमची मांडाची एक परंपरा आसली. आतां ती परंपरा आसा. पूण आतां चडशे ना आनी आतां कोण कोणाक भियेना. चोरी जावपाची ती जाता, कोण चोरता कितें करता कोणाक खबर आसता. पूण एक भावार्थ आसलो आनी त्या भावार्थाचेर आमची जे कोण चोरी बी करताले ते तितली करपाक वचनासले. पूण आनी सगळे एकमेकाचे विस्वासान मोगान चलताले. ज्या प्रमाणे पयलीं देवाचेर विश्वास आशिल्लो, आतां हळू ज्या प्रमाणे काळ बदलता तसो लोकांचो देवा वयलो विश्वास उरता. तशेंच तुमचे इत्रुजाचें तशें आशिल्लें तशें. तशेंच आसलें. आनी त्या वेळार जें पळय की जातालें मनीसपणाचे नदरेंतल्यान सगळें चलतालें. पूण आतां तो काळ ना. म्हणटकीर पयलींचो तेंप आनी आतांचो तेंप हितून खूब फरक जाल्लो आसा.